आमी सगळ्यांनी निसन पळयल्या. दिसपडत्या जिवितांत जायतेपटी निसन आमी वापरताव. आनी एक अर्थान सांगचें जाल्यार निसन आमच्या जिणयेंत एक गरजेचे खातीर. एक निसन दोन पोंतांक सांगात हाडटा. दिसपडते निसनीर वयर वचूंक वा वयर तावन सकयल येवंक आमकां साध्य जाता. काही थोडे पटी निसन असाध्य आसलेले साध्य करता. चिंत्या एका बिल्डिंगाच्या वयर चडाचे मेटानांत तर निसन आसल्यार निसन वापरून ह्या बिल्डिंगाच्या वयर वशेत वा बिल्डिंगांत हांव सकयल येवयेत देखून असाध्य आसलेले संगती साध्य करता. ही एक सादी वस्तू दिसपडत्या जिवितांत आमी वापरची. आनी ही वस्तू कान घेवन खंडीत जावन आमी आमच्या आत्मीक जिणयेक लग्ती केली जाल्यार वर्ते लिसांव आमकां मेळटा. आनी आयच्या लितुर्जेक हे एक खातीर बोवा पुरबायेन आमी खुंदून पळयत आनी हातून मेळ्ळेले लिसांव आमी समजून घेवयेत. कशें आमकां निसन वयर वचूंक आनी सकयल येवंक असाध्य आसलेले साध्य करूंक आनी तशेंच दोन पोंतांक लागीं हाडटागी तशेंच आमच्याय जिणयेंत आत्मीक जिणयेंत असाध्य आसलेले साध्य करूंक दोन पोंतांक सांगाता हाडूंक वयर वचूंक वा सकयल येवंक ही आत्मीक निसनी आमकां साध्य करता म्हणलें आमी समजून घेवया. पवित्र पुस्तकाच्या सुरविल्या पुस्तकांत एक निसन आमी आयकताव. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 20:8 12वी वळ आमी वाचले जाल्यार थंयसर एक जाकोबाचें सपन आसा. आनी ह्या सपनांत जाकोब एक बोवा पुरबायेची निसन पळयता. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसन सर्गाक लागताली. आनी ह्या निसणीचेर देवदूत वयर सकयल चडताले देंवताले हे सपान जाकोबान देखलेले. आनी क्रिस्तांव देवशास्त्रांत ही निसन खंयची म्हणून आमी विचारले जाल्यार खंडीत जावन आमी सांगीत ही निसन जेजू क्रिस्त एक वर्ती निसन सर्गार तावन भुमीक आनी भुमीर तावन सर्गाक लागून आसची. आनी ह्या निसणीर आमी वयर सकयल वचूंक जाता म्हणून आमी सांगीत. आनी हेंच चिंतप सांज वावच्या वांजेलांत अध्याय 51 वळींत आमी अशें आयकता. सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देंवतेले तुमी देखतेल्यात. ही उतरां जेजू नतानायलाक म्हणटा. मनशा पुताचेर देवदूत सडलेले आनी देंवतेले तूं देखतलोय. हांगासर मनशापूत म्हळ्यार जेजूस एक निसन जावन हांगासर आसचे सांजवांच्या वांजेलांत आमी पळयता. देखून मगाण भाव भयणीनो ही निसन आमकां सगळ्यांक भोव गरजेची. ह्या निसणी मुखांतर आमी सर्गीच्या रासाक शाबीतायेन सोडून वशेत म्हणलें चिंतप पवित्र पुस्तक आनी प्रत्येक रितीन आयची लितूर्जी आमकां दिता. माते वासो 5वो अध्याय 3-12वी वळ बोवा पुरबायेचे चिंतप आनी थंयसर आमी दोंगरा वयलो प्रसंग ह्या विशयांत नियाळ करता. 8 भागी थंयसर आसात आनी 8 भागी आमकां एक निसन आसलेले बरी म्हणून आमी सांगीत. एका निसणीक सुमार मेटां आसात. दोंगरा वयलो प्रसंग म्हणल्यार त्या निसणीक 8 बोवा पुरबायेची मेटां आसात. आनी ती मेटां अशें आमी समजून घेवयेत. दुर्बळकाय रुदान करचें सादें आनीक बळेपण देवाची कुशी करची दया दाखोवची नितळ मौन समाधान आनी निती खातीर वावरची. ही ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतल्या निसणेची 8 मेटां. आनी ही मेटां वापरून आमी खंडीत जावन ह्या मेटांनी वयर वशेत आनी सर्गींच्या रासाक पावयेत. कशें निसणीर आमकां सकयल देवूंक आनी वयर वचूंक साध्य आसागी तशेंच ह्या दोंगरा वयल्या निसणीर आमकां सकयल वचूंक
आनी त्या मुखांतर वयर वचूंक देव विशेश रितीचें आपोवणें आमकां दिता. दाखल्याक सांगचें जाल्यार आमकां ही निसन खालतें जावं उणें जावं आमकां कुमो करता. हांगासर आसता थोड्यो संगती दुर्बळकाय खालतेपणाचो एक वांटो. आमी खालतें जावं दुबळेकाय आमकां खंडीत जावन कुमो करता. सादें आनीक बोळेपण, देवाची कुशी करचें वा दया दाखोवचें, नितळ मौन, समाधान, निती खातीर वावुरचें, ही सगळीं मौल्यां आमी आमच्या जिणयेंत रुता करचें जाल्यार पयल्यान पयलें आमी खालतें जावंक जाय. हंकार्यांक गर्व आसलेल्या व्यक्तींक खंडीत जावन ही पवित्र पुस्तकाची मौल्यां जिणयेंत जियोंक सादिना. देखून पयल्यान पयलें देवा मुखार आमी खालतें जायचें, पयल्यान पयलें आमी उणें जायचें, आमी देवा मुखार कांयच ना म्हणून आमी वळखून घेवचें. देखून ही निसणेची मेटां पयल्यान पयलें आमकां खालतें जावंक उणें जावंक आमकां प्रेरण दितात. आनी जेजून सांगलेली उतरां परत आमी उगडास करया. कोण खालतो जाता ताका देव उंच बारतलो. कोण देवा मुखार खालतो जाता तीच वाट ताका वयर व्हरता. तर मुखार भाव भयणीनो, दोंगरा वयलो प्रसंग म्हणली एक निसन, आनी ह्या निसणेची मेटां जिणयेंत आमी वापरता आसतना आमकां देवा मुखार उणें जावं खालतें जावं रितें करूंक आमकां वा देवोंक आमकां प्रेरण दितात. आनी ह्या खालतेपणा मुखांतर आनी आमकांच आमी उणें केल्ले मुखांतर देव आमकां उंच पारता. जेजूची उतरां परत आमी उगडास काडया. कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. जेजूचेच निदर्शन आमकां एक श्रेश्ठ दाखलो म्हणून आमी सांगयेत. जेजू सर्व रितीनी खालतो जालो. तो देवाचो पूत उंचल्या स्थानार आसलो. चिंतया आमी निसणेच्या आनी एका पंथार जेजू आसलो. आपणाकच ताणें खालतो केलो, उणें केलें. दाखल्याक सांगचें जाल्यार जेजून खालतो जावन दुबळो जावन गर्द्यानाच्या गोट्यांत तो जल्मालो. आनी जेजूचे खालतेपण इतलें की जेजू मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारांत आयलो. जेजू आपुणूच दयाळाचो सागोर म्हणून जेजू आमकां सांगता, हांव जावन आसा बळ्या आनी कलत्या कळसाचो तुमकां समाधान मेळटलें. जेजून रुदान करचें आमी पळयता. जेरुसलेमाच्या देवळा भशेन जेजून रुदान करचें आनी जेजू दोनी ताणें भोगली क्रुसाचें मरण तो मेलो. देखून ह्या 8 भाग्यांत सांगले सगळे संगती जेजूच्या जिणयेंत आमी पळयता. जेजू संपूर्ण तिणी खालतो जालो, आपणाकच ताणें उणो केलें. देखून आमी फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांत वाचता, जेजू खावणेर तावन क्रुसा पर्यंत खालतो जालो, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो. देखून ताका देवान उंच पारलो. हांगासर आमी एक पळयता, जेजू जावन देव सकयल आयलो आनी आपणाच्या खालतेपणा मुखांतर परत वयर गेलो. जेजूच एक निसन आनी जेजूच ह्या निसणेर वयर सकयल वचचें आमी पळयता. आनी ह्याच संगतींत जेजू म्हणल्या त्या निसणींत आमी सकयल येवंक आनी त्या निसन धरून वयर सर्गाच्या रासाक वचोंक जेजू आमकां एक वापर बायचें आपोवणें दिता. देखून मुखार भाव भयणीनो, 8 भागी आमी पळयले जाल्यार 2 पंथां आमी पळयलेत. एका कुशीन दुर्बळकाय आनी एका कुशीन सर्गींचे रास. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी सर्गींचे रास तांचे. एका कुशीन सर्गींचे रास आनी एका कुशीन दुर्बळकाय. एका कुशीन रुदान आनी एका कुशीन देवूच तांकां बुजयता. एका कुशीन नितळ मौन आनी एका कुशीन देवाक पळोवचें भाग. एका कुशीन समाधान आनी एका कुशीन देवाची भुरगीं जावचे हक. आनी एका कुशीन निती पसत दोनी भोगची आनी एका कुशीन सर्गींचे रास परत आपणावचे. 2 पंथां ह्या 8 भाग्यांत आमी आयकता. आनी एका कुशीन आमी पळयलें जाल्यार एका कुशीन मनीस आसा आनी एका कुशीन देव आसा. एका कुशीन संवसार आसा आनी एका कुशीन सर्ग आसा. दोंगरा वयलो प्रसंग म्हणली निसन हे दोनी संगती सांगता घालता आनी एक गांच थंयसर रस्ता. तर मग भाव भयणीनो, आज हो दोंगरा वयलो प्रसंग एक विशेश आपोवणें आमकां सगळ्यांक दिता.
आमी श्रेष्ठ जावं, आमी भाग्यवान जावंक आमकां आपोवणें दिता. ह्या निसनीर सणाचे जाल्यार दोंगरा वयल्या प्रसंगान वा दोंगरा वयल्या प्रसंगाचे निसनीर आमी सोडून भाग्यवंतपण सोडचे जाल्यार आमी असली मौल्या हंडीसावन वापरीचे मोग, कालतेपण, दयाळाय, नितळाय, शांती, समाधान. संसार ह्या संगतीक गण्य करिना. संसाराचें चिंतप आनी एकाच रितीचे. संसारार वयर वचचे जाल्यार अधिकारशायेचे. संसारार आमी श्रेश्ठ जायचे जाल्यार फारीकपण आसाचे. संसार हिंसा केल्यार आमी व्हडलें जाता म्हूण सांगता. संसारार हेरांचेर दबाव घाल्यार, हेरांचेर वतड घाल्यार, हेरांक दामून धरल्यार आमी वयर वशेत म्हणून आमकां शिकयता. पूण सर्गीची तत्वां हाका तकबीर दुसावन आसा. दोंगरा वयल्या प्रसंगान आमी पळयता ही खंयचीच मौल्या थंयसर नात. बगार कालतेपण, मोग, दयाळाय, नितळाय, शांती, समाधान असल्या संगती मुखांतर आमकांच आमी उणें करून सर्गीच्या राजान श्रेश्ठ जावं वयर वचून आमकां एक विशेश आपोवणें आसा. देगुनाच्या दिसा मोगाळ भाव भयणीनो, दोंगरा वयलो प्रसंग आमी नियाळ करता आसतना हे निसणीचें उदाहरण आमच्या मतींत दवरया. दिसपडटा जिवितांत ही एक वापरची वस्त, पूण ही वस्त आनी हातून जावची प्रक्रिया आमकां खंडीत जावन सर्गीच्या रासाक बसूंक आत्मीक जिणेक लागू करूंक आनी ह्या निसणी मुखांतर ह्या संवसारांत सरकार बसूंक आमच्या कालतेपणा मुखांतर आमकां श्रेश्ठ जावंक, आमकांच उणें करून आमकां वयर वचूंक, कालते जाल्ल्यांक वयर उबारूंक जेजू एक विशेश आपोवणें दिता. हें आपोवणें आमी स्विकार करया आनी आमी देवा बरी भाग्यवान जावं. देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमचे मागणें जावं दी. आमेन.